नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। इतले बेगीन लोकायुक्त कायद्यान दुरुस्ती सुचोवंक शकना। फटीच्यो कागाळी आडोवपाक ख्यास्त आसूकच जाय। गोंयचे लोकायुक्त बी सुदर्शन रेड्डीचें वक्तव्य। झारखंडातलो खापो गुन्यांवकार रवी गोपाक गोंयांत अटक। 9 गंभीर गुन्यांवा खातीर जाय आशिल्लो रवी मलेरिया जावन इस्पितळांत न्हिदिल्लो, डिस्चार्ज मेळटकच धरलो। गोंयचे दोनूय लोकसभा सिटांचेर नदर दवरून भाजपान स्थापना दिसा सुरू केलें घर घर चलो अभियान। भाजपान कितलेशेच क्रिस्तांव फुडारी आनी आमदार आसात। सगळ्यां मदीं सलोखो आसा। मुख्यमंत्र्यांचे दक्षिण गोंयचेर नदर दवरून सूचक वक्तव्य। खणी बंद पडिल्ल्यान ह्या धंद्यांत आशिल्ल्या रायसू नायकान आतां परत सुरू केलो दुधाचो धंदो। शेतकारांक जाय थंयच्यान गायी हाडपाची संद सरकारान दिवची अशी मागणी। आनी आघाडीचे राष्ट्रीय खेळगडे दिसतले PSPB राष्ट्रीय कॅरम सर्तींत आयतारच्यान मिरामार जातली ही सर्त। खबरो विस्तारान। गोंयांत भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कितले आसा हें आतांच सांगप शक्य ना अशें गोंयचो लोकायुक्त निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती BS रेड्डी म्हणटा। भ्रष्टाचार ना नपयत करपा खातीर वावुरतलो अशें न्यायमूर्ती रेड्डीन सांगलें। लोकायुक्त कायद्यांत दुरुस्ती करपा विशीं आतांच कितें सांगप शक्य ना अशें तांणी PTI वृत्तसंस्थेक दिल्ले मुलाखतीन म्हणलां। फटीची कागाळ करतले आड खर फायन आसूकच जाय अशें ताचें मत आसा। गोयचे पहिले लोकायुक्त म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश BS रेड्डीन 16 मार्चाक सोपूत घेतिल्लो। काँग्रेसीन तांचे नेमणुकेक विरोध केल्लो। 5 एप्रिलाच्यान न्यायमूर्ती रेड्डीन काम चालू केला। लोकायुक्त कायद्यात केल्ल्या दुरुस्ती विशीं विचारले तेन्ना त्या विशीं इतले बेगीन कितेंच सांगप समा न्हय अशें तांणी सांगलें। लोकायुक्त कायद्यात केल्ल्या वादग्रस्त दुरुस्तीच्या प्रश्नाचेर न्यायमूर्ती रेड्डीन आपलें मत उक्तायलें। लोकायुक्त संस्था सगळ्यांक आपली दिसपाक जाय, मात फटीच्यो, चुकीच्यो आनी दुबावा वयल्यान कागाळी जावच्यो ना हाची काळजी घेवप गरजेचें। लोकायुक्ता मुखार येवपी केशी जाता तितले बेगीन निकालात काडपाचो यत्न करतलो अशें न्यायमूर्ती रेड्डीन सांगलें। कारण नासतना फायली दवरप आपणाक आवडना अशें न्यायमूर्ती रेड्डीन सांगलें। अहवाल मानून घेतलो ना जाल्यार तो भायर मारलो ह्या तरतुदी विशीं विचारले तेन्ना लोकायुक्त अहवाल कॅज्युअली घेवपाचें धाडस खंयचोच अधिकारी करचो ना अशें न्यायमूर्ती रेड्डीन सांगलें। झारखंडातलो खापो गुन्यांवकार रवी गोप हाका मडगांव पुलिशेन शेनवारा अटक केली। झारखंडांत 9 गंभीर गुन्यांवा खातीर तो वॉन्टेड आशिल्लो। गोंयांत तो मलेरिया जावन इस्पितळांत न्हिदिल्लो, ताका डिस्चार्ज दितकच रोखडीच अटक केली। रवी गोप हो झारखंडातलो खापो गुंड गोंयांत येवन लिपून राविल्लो। खून, मारामारी आनी हेर 9 गुन्यांव तेच्या आड झारखंडाच्या पुलिसांनी नोंद केल्यात। रवी गोंयांत आसा अशी म्हायती झारखंड पुलिसांनी दिल्ल्यान मुरगांव पुलिसांनी ताका कासावले भलायकी केंद्रांतल्यान अटक केली। मलेरिया जाल्ल्यान तो थंय उपचार घेतालो। आमी एक प्रोक्लेम ऑफेंडर फारीक केल्लो आसा आनी ताचें नांव आसा रवी गोप, सन ऑफ गुटना गोप म्हणून। वर्स ताका 22। रावपी तो देवाटोनी विलेज देवाटोनी डिस्ट्रिक्ट सिमडेगा ऑफ स्टेट झारखंड। अरेस्ट केला आनी तो 9 गुन्हे मारतो तांकां वॉन्टेड आसा। ह्या संदर्भान पुलीस अधीक्षक झारखंड आनी आमचे पुलीस अधीक्षक श्री शेखर देसाय हांकां कळयल्लें की एक असो आरोपी माजोर्डा खंय तरी कोणाक रावतालो, तांची कोण तरी वळखीची कोण झारखंडचे तांकां काम करता तांचे म्हण तो रावतालो। मागीर तो काल आमकां कासावली PSC मलेरिया जाल म्हणून एडमीट आशिल्लो। सो थंगा जाला आमकां।
सो हांव ASI कमलाकर कोठारकर, हवालदार सुभाष नायक, गोरक्ष गांवस, हवालदार अनिल नायक आनी कॉन्स्टेबल वासू ट्रेस करता आमकां माजोर्डा ट्रेस जालो आनी मागीर आज डिस्चार्ज जाला. सो ताका आमी ताब्यात घेवन हांगा हाडला. रवीक झारखंडाक व्हरपाक झारखंड पुलीस आयतारा गोंयांत येतले. मडगांवच्यान समीर भट. पक्षाचे थापणूक दिसा भाजपान आपले घर घर चलो अभियान सुरू केलें. भाजपांत आतां कितलेशेच क्रिस्तांव फुडारी आसात आनी सगळ्यां मदीं सलोखा आसा अशें सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केलें. फुडले लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयांतले दोनूय मतदारसंघ जिखपाचेर भाजपान भर दिला. तांची नदर चड दक्षिण गोंयचेर आसा. पार्टी has grown from strength to strength आणि आपले तत्व घेवन फुडें सरल्या. कोणेंय कितेंय म्हणलें सुद्दां जाल्यार आय कॅन टेल यू दॅट दीस पार्टी हॅज सम लॉट ऑफ कॅरेक्टर अँड फिलींग फॉर द पीपल, unlike other political setups which mostly are corrupt and they are in the politics only to make money. पैसे करपा खातीर राजकारणांत हें तत्व आमचे हातून शिकयलें. आतां कित्याक दुर्दैवान समाजूच जर तूं सगळो वांकडो तिकडे वागता जाल्यार एक एकदां पॉलिटिकल सेटअपानूय काही वांकडे तिकडे वागणारे लोक आसतात. पण ह्या पॉलिटिकल सेटअपान वांकडे वागणाऱ्याक हें ना, स्थान ना. की पक्ष गोंयांत आसा तो सगळ्या दिशेन वाडला फ्रॉम ऑल एंगल्स. They are now Muslims, Catholics and Hindus, all three working together. And म्हाका एक बरें दिसता की this is the beginning where probably in Goa there is never a religious disharmony, but there was a clear political divide on religion line. म्हणजे झगडी ना पण राजकारणान खंय तरी हिंदू कॅथलीक सेपरेट आसा अशी एक भावना परत परत येताली. BJP ती म्हाका दिसता पयल्या हेपा बऱ्यापैकी डायल्यूट केली आसा. फर्स्ट टायम यू वील फायंड दॅट देर आर मोर कॅथलीक MLAs विथ अस दॅन काँग्रेस अँड दे आर जेलिंग वेल विथ द हिंदू MLAs. सो आय थिंक देर इज अ पॉलिटिकल हार्मनी विच इज गेटिंग एस्टॅब्लिश्ड. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.